दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आपल्या एका दिसाच्या उत्तराखंड भेटेर पिथोरागड हांगा पावले. पावतकच सकाळीं पयलीं तांणी पिथोरागड जिल्ल्यांतल्या पार्वतीकुंड ह्या श्रद्धास्थानाक भेट दिवन प्रार्थना केली. उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी गुंजी गांवाक भेट दिवन थंयच्या थळाव्या बरोबर चर्चा केली आनी एका कला प्रदर्शनांत थळाव्या उत्पन्नांची पळोवणी केली. प्रधानमंत्र्यांनी सैन्य दळ, ITBP आनी BRO अधिकाऱ्यां वांगडा गुंजी हांगा चर्चा केली. उपरांत तांणी अल्मोरा जिल्ल्यांतल्या जागेश्वर धाम देवळाक भेट दिवन प्रार्थना केली. आपल्या ह्या भेटेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथोरागड हांगा आयोजीत एका भौशीक सभेत वांटो घेता. विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य लेकर के आज काम कर रही है. अभी यहां 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. या वेळार 23 उदरगत प्रकल्पांचे बुनियादी फातर बसयले. 4,200 कोटी रुपया खर्चून या वाठारांत साधन सुविधा, शिक्षण, भलायकी, वीज, पिवपाचें उदक, खेळ, पर्यटन सारकिल्ल्या मळार उदरगतीच्या प्रकल्पांक चालना मेळ्ळी. उपरांत भेटेविशीं थळाव्यांनी खोस उक्तायली आनी ह्या वाठारांतल्या उदरगती प्रधानमंत्र्या कडल्यान अपेक्षा वाडल्यात अशी आस्त उक्तायली. सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने सामने से उनको देखा. जिस दिन हमें खबर मिली कि वो हमारे आदि कैलाश में आ रहे हैं, उस दिन से हमारा उत्साह पूरे क्षेत्र में बना हुआ था. तो आज मौका मिला उनके साथ बाजा बजाने का. हमारा जो ट्रेडिशनल बाजा है और जो उन्होंने हमारे क्षेत्र के रंग जनजाति के प्रति जो अपना स्नेह प्यार जताया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ. उनका यहाँ आना ही हमारे लिए विकास की राह खुलती है और आगे भी खुलेंगी. आज हमारे जो हमारा पारंपरिक जो म्यूजियम है उस पर आए और हमारे ट्रेडिशनल चीज़ उनको उन्होंने देखा और हमने एक यहाँ का जो पवित्र चांदी का प्याला उसको भी उनको भेंट किया जो शुद्धता और सभ्यता का प्रतीक था. यह हमको अवसर मिला, उसके लिए हम बहुत खुशी हैं. हम सीमांत के सभी क्षेत्रों भारत आपल्या तरणाट्यांक शिक्षण आनी कुशळटाये वरवीं नव्या संधीचो लाभ घेवपाक तयार करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. कौशल दीक्षांत सुवाळ्यान आभासी प्रणाली वरवीं संबोधीत करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सरकार व्हडा प्रमाणात नवी वैजकीय महाविद्यालयां, IIT, IIM सारकिल्ल्यो कुशळटाय उदरगत संस्था स्थापन करून नोकऱ्यो दिवपी पारंपारीक क्षेत्राकूय घटमूट करपाचें काम सुरू आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. ह्या दीक्षांत सुवाळ्यान सुमार 10,60,000 तरणाट्यांक प्रमाणपत्रां मेळ्ळ्यात. ह्या कौशल दीक्षांत सुवाळ्यान प्रतिष्ठीत कुशळटाय विकास संस्थांच्यो विद्यार्थ्यांचो आस्पाव आशिल्लो. भारत आज अपने युवाओं की स्किल पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने ग्राउंड लेवल पर युवा साथियों को बहुत शक्ति भी दी है. इस योजना के तहत अभी तक करीब 1.5 करोड़ युवाओं की ट्रेनिंग हो चुकी है. अब तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के आसपास ही नए कौशल केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं. इससे इंडस्ट्री अपनी जरूरतें स्किल डेवलपमेंट संस्थानों के साथ शेयर कर पाएंगे और उनके अनुसार ही जरूरी स्किल सेट युवाओं में डेवलप करके उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज जेसी जिल्ल्यांतल्या माता वैष्णोदेवी भवनांत 2 म्हत्वाचे आनी प्रतिश्ठीत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार तांणी स्कायवॉक तशेंच नव्यान बांदिल्ल्या पार्वती भवनाचें उक्तावण केलें.
फाल्यां नवी दिल्लीन 9वी G20 संसदीय सभापती शिखर परिशद म्हळ्यार P20ची सुरवात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं जातली। ह्या शिखर परिशदेच्या फाटभुंयेर आयज यशोभूमी ह्या P20 परिशदेच्या आयोजन स्थळार पार्लिमेंटरी फोरम ऑन लायफ ह्या खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी मिशन लायफ हो पर्यावरण संरक्षणाचे दिकेन एक व्यापक मार्ग आसा अशें सांगलें। भारतीय संस्कृतायेन पर्यावरणाक मनशाच्या जिणेचो एक अभिन्न भाग मानला अशें तांणी मुखार सांगलें। विश्व के समक्ष रखा। मिशन लाइफ स्टाइल पर्यावरण संरक्षण का व्यापक दृष्टिकोण है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल व्यवहार अपनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें आज एक ऐसी जीवन शैली, एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। ये हम सबका व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्व है। बिहारांतल्या बक्सर हांगा जाल्ल्या रेल्वे अपघातांत 4 लोकांक मरण आयलां जाल्यार 100 लोक जखमी जाल्यात तशेंच 30 लोक गंभीर आसात। जखमी जाल्ल्यांक पटनांतल्या एम्स इस्पितळांत दाखल केल्या। इतल्या मजगतीं भारतीय रेल्वेन मरण आयिल्ल्या दर एकाच्या नातलगांक 10 लाख रुपया अर्थीक मजत जाहीर केल्या तशेंच जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपयाची मजत जाहीर केल्या। बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी मरण आयिल्ल्यांक 4 लाख रुपया जाहीर केल्या आनी जखमी जाल्ल्याच्या वैजकीय उपचाराची जबाबदारी सरकार उखलतले अशें सांगलां। उदेंत रेल्वे सुरक्षा आयुक्त हांणी ह्या अपघाता संबंधी चवकशेचे आदेश दिल्यात। ह्या अपघातान एकूण 23 रेल्वेचे डबे रुळावयल्यान घसरल्यात। ह्या वाठारांत रेल्वे वाहतूक परत सुरळीत जावपा खातीर युद्ध पांवड्यार यत्न चालू आसा। इस्रायल हमास संघर्षाच्या फाटभुंयेर इस्रायलांतल्यान भारतांत परतून येवपाक इत्सूक भारतीय नागरिकांक सोंपें जावचें म्हूण ऑपरेशन अजय सुरू केलां। आपल्या संकेतथळावेल्यान विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी सरकारान खासा चार्टर फ्लायट्स तशेंच हेर बांदावळ भारतीय नागरिकां खातीर तयार दवरल्या अशी माहिती दिली। भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकां खातीर 24 वरां मजत वाहिनी चालू दवरल्या। ताका लागून भारतीय नागरिकांनी संयम बाळगून तशेंच घडामोडी विशीं सादूर रावचे असो उलो तांणी मारला। वीज खात्याच्या येणावळीन 20% वाड जाल्ल्याची माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या। वीज दरांत वाड करिनासतना फकत वसुली वरवीं ही येणावळीन वाड जाल्ल्याची माहिती तांणी दिल्या। येता त्या मार्च 2024 मेरेन 400 कोटी येणावळ राज्याच्या तिजोरेन भर घालतली अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अश्विन चंद्रू हांणी जारी केल्ल्या भौशीक सुचोवणे वरवीं दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सांगे तालुक्यांतल्या रिवणा गांवांत पळोवणी केल्ल्या जाग्यांचो वापर तांत्रीक शिक्षण संचालनालय IIT गोवा कॅम्पस स्थापन करपा खातीर वापरतले अशें कळयलां। भारतीय नौदळाची वर्सुकी संयुक्त कवायत चक्रावत 2023 वास्को जेटीचेर आयोजीत केल्ली। ही कार्यावळ 9 ते 11 ऑक्टोबर मजगतीं आयोजीत जाल्ली। ह्या कवायतीन वेगवेगळ्या राष्ट्रीय संस्थांनी वांटो घेतिल्लो। हातूंत राष्ट्रीय आपतकालीन वेवस्थापन प्राधिकरण NDRF, भारतीय सैन्य दळ, नौदळ, हवाई दळ, भारतीय हवामान खातें, राज्य उजो पालोवपी दळ, DRDO, फिक्की सारकिल्ल्या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी हातूंत वांटो घेतिल्लो। तशेंच कोमोरोस, मडगास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, मोझांबिक, सिशल्स, श्रीलंका आणि तंझानिया ह्या 8 इश्ट देशांच्या प्रतिनिधींनी हातूंत वांटो घेतिल्लो। वेगवेगळ्या सैमीक आपदा वेळार आपतकालीन यंत्रणेच्या जापसालदारके विशीं ह्या वेळार कवायतींचें प्रदर्शन जालें। तशेंच फिक्कीन एका उद्देगीक प्रदर्शनाचें ह्या वेळार आयोजन केल्लें। ह्या कार्यावळी वरवीं वेगवेगळ्या संस्थां मदीं समन्वय अदीक घटमूट करपा विशीं चर्चा जाल्ल्याचें गोंय वाठाराचे फ्लॅग ऑफिसर रियर एडमिरल अजय दी थियोफिलिस हांणी सांगलें। Whilst the armed forces and other agencies like NDRF, SDRF and several other state and central agencies can develop in-house expertise, the most important aspect of any HADR operation is coordination amongst the various stakeholders.
We therefore need to have working level meetings between various agencies in the state of Goa to streamline our SOPs and guidelines and know exactly how the most effective HADR response can be orchestrated for the state in case of a disaster. Coordination is the key for several reasons. This edition of AJHE 23 has brought out several HADR agencies together at Goa. We know each other by name and face. I am certain that we will use this exercise as a springboard to streamline the HADR response actions and issues expedited. And I am glad that we had a lot of participation and a lot of questions, a lot of answers and a lot of issues were resolved. And I think this is the first step towards us ensuring better response during any disaster. ICC क्रिकेट सर्तीन आयज 5 फावट संवसारीक करंड जैतिवंत ऑस्ट्रेलियाचो पंगड दक्षिण आफ्रिके आड खेळटा. निमणी म्हायती मेळिल्ले प्रमाण ऑस्ट्रेलियान कुरू बावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो. दक्षिण आफ्रिकेन पयली फलंदाजी करतना 23 षटकांनी 1 गडी वगडावन 126 धांवड्यो केल्या. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.